10-12 दीस पयलीं न्हू सडनली म्हाका रातचे मोबाईल दवरतालो एडिटींग करतालो टडाक करून युअर अकाउंट इज क्रेडिटेड ₹8,000 म्हणून येयलें आनी म्हटलें मेसेज चेक केली आनी म्हाका ईमेल आसली ऑलरेडी. एअरटेल मरे तू ट्यूबलाइट लावपाक जाना. थॉमस सिल्वा एडिसन की रोशनी हम सब के ऊपर पड़े इसलिए. कौन क्या बोला तो पता है पिंक चड्डी. कोण. सो गायज एपळ हांगासर न्हू पयलीं म्हसरां रावतालीं 6-7 जाणां. एक बॉक्स मरे पॉप्सांचे तू मारी नाही सारण. मी शाळेत वयता न्हू तेन्ना सुटी आसल्याने मी काम करता आणि मग हांसर उडयता दुसरी सायडीन येता वरतीच उडयता ते आणि हांसर अशें. तू काय काय काम करताय. मी म्हाका सुटी असलो कोणी हे दिता ते कितें हा आणि हा दारा पुसता. एअरटेल मरे टाटा स्काय. या सत्रेक तुका वयर बसवया बरी रेंज येतली. हे पळय तेंच्यानी टाटा स्काय बी लायला. टाटा स्काय न्हू एअरटेल. मामा आणि मी एक काम केलं सगळे पिशवी मागला. हे मामान आणि तू होय आणि तुमच्या पयलींचे रे पहिली होता बघ. खंय हा दाखव. वापर देखो तो सही. हा हय मरे तुटला तो तुटलो तो. मोडला तो सोने. आता एका काय करे अगो तू किरा बसला उगी तर कोण बसला रे उगी. उगी बसला कोण ते झाड फक्त ते झाड. हे झाड उलयता. उलयला तुझ्या वांगडा हो केन्ना काल कितें म्हणटा. काका केना गुण म्हणता म्हणता कदा मी ना तुला म्हणतो काय आपल्या घराकडे बस. कसले नाटक करताय रे. आता पुढे घातलेलो हा त्याला खबर आहे. हा उलटी जाता उलटी जाता हा उलटी जाता वरती करता. आणि कितें करताय. मागीर आई बी भियाता. बरो आहाय मरे तू चॅप्टर. स्टाईल बघला हय तू हे सगळे खंयच्यान शिकताय करपाक. स्टँडर्ड कोण त्यातून मोबायला वयल्यान. आता मोबाईल वय सगळे कदा कशे त्या म्हाकाय बी सांग मरे कसले नाटक. नाटक हा कोणी घातले न्हू हा जाल्यार हांगा भायर येवपा हांगा उलटी जाता बेश्टी पाणी खूप एक बॉटल घेवपाची आणि पाणी खूप 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 पिवपाची आणि खोकली येता न्हू. अरे 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 दार उगड रे खोकली येता उलटी केली असं म्हणता आणि मागीर हांगा उगडी राहिला उगडा. पैसा ना लिंबू पैसा सो गायज एपळ हांगासर न्हू पयलीं म्हसरां रावतालीं 6-7 जाणां आनी कितें रूम करून दवरला पळयात हालत. ह्यो हरशी पेंट केल्लो हा आनी पळयात हे पळय हयशीक शी वीट जमीन बी पळयात कितें करून दवरला ते. शिमेट बिमेट सारखे फोडून दवरल्या म्हसरांनी. रॉकी रॉकी कल्लो येता वय. रॉकी क्या हुआ. पळयता कळ्ळें तेका. रॉकी शू रॉकी शू रॉकी गोब्रो गोब्रो गोब्रो
रॉकी गोब्रो रॉकी गोब्रो 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 कळ्या गो तेका आता किशू सो गायज आमची समज आयज धाकटुली आसलेलो जाल्यार हे सगळे आमकां शेत अमेझॉन रेन फॉरेस्ट कशें दिसतले आसले भितर वतात जाल्यार आनी आमी सांडटली आसली न्हू आनी समज आमची हायट धाकटुली आसली जाल्यार आमकां बालदेनूच बरें न्हांग गावपाचें अशें दिसपाचें की व्हडल्या खंयच्या तरी समुद्रान येयला कशें काश आमचे कडेन एक डोरेमॉन आसलेलो जाल्यार कितले मजा येवपाची तेजे तेजी ती गॅजेट घेवन आमी धाकटी जातली आसली परत आमी व्हडली जातली आसली प्लस आमी उडटली बी आसली बॅम्बू कॉप्टर बी आसतले आसले आमचे कडेन एनिवेअर डोर बी आसपाचे कितली मजा येवपाची शी कोण आमचे सबस्क्रायबर बी भायर आसा आनी भायर तसली गॅजेटां बी गावता न्हू जाल्यार प्लीज आमकां सांगात आं मज्जा बाबा तुमची तसली थंय गॅजेटां बी आसा जाल्यार चायना बिना गावतली तसली हांगा खंय सारकें न्हू चल कांयच ना जाल्यार जाता फक्त उडोवंक मेळोंक जाय आसलें मळबान इतलेंच हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स कशी आसात तुम्ही आय होप ऑल ऑफ इट अँड फायन आणि या कालचो ब्लॉग तुम्ही पयला आसतलो न्हू गाडवाक तर कितें म्हणटात हें दीत न्हू रेड बुल जाल्यार तो चड उडोवंक सोदता तशें तिगत कितें आहा आयज काल कोणाक हेल्प केली जाल्यार फुडल्या मनशान न्हू अंडरस्टँड करूंक जाय बाबा त्या मनशान हे पयशे खंयसून धाडल्या काय त्या मनशान हे पयशे खंयसून हाडल्या काय कितें हाडला कोणी दिला अंडरस्टँड जावंक जाय आतां मेन म्हणटा ते पळयात तुमी हांव समज एवरी मंथ समज हांव जिमान वयता 500 भरून पण हांवें चिंतलें 2 म्हयने आमी वचया नाका 500 रुपया काडया 1000 रुपया करी आनी कोणाक व्हरोन खावपाक दिवया पोटाक बाबड्या तेजे कडेन खावपाक पयशे ना म्हणून पूण तो मनीस वयता आनी ताचो फोग घेता जाल्यार कितें म्हणपाचें असलें हेका आतां हांवें आमच्या टायमार कोणी ल्हान आसतना बिस्किटी दीत जाल्यार आमी म्हणटाले वयस म्हणटाले बिस्कीट दिल्या आतां ती व्हरोन हांव जे साक घेवन आतां कडधान्य ती व्हरता आनी परत शॉपार व्हरोन विकता उरलें कितें तुमच्या घरान 3 मेंबर तुमी ओके तुमच्या घरान तुम्ही 3 मेंबर ती जाणटी मामा आनी तो पोर तो पोर तो ल्हान भुरगो पयलो कसो आसलो तो आनी आतां ताका पळय तो असो जाला जुवान सारको खानूच जाला न्हू खान तुका इतलो मोत मारता की तुमी आतां भायर मारूंक लागल्या वस्तू आनी दुसरी गजाल ती म्हातारी व्हिडिओन सांगता आई ती सांगता की बाबा आपण खायना आपणाक डायबिटीज आहा म्हणटा ती आनी प्लस आपणाक म्हणटा ते की हे खावंक जायना दात ना जाल्यार ते दातांक आंग करून ते हे बरे फोडटा सुपाऱ्यो तोंड पळय तेजे तांबडेच ते सुपाऱ्यो बरे फोडूंक कळटा तेका दात नाका तेका कितें जाय तर जिबली म्हाका राग कित्याक येयलो तुमकां एक गजाल सांगता हांव नांव घेयना म्हाजो एक फ्रेंड सारको घट म्हाजो भाव भायर काम करता ओके एअरपोर्टार कामाक आसता तो तेका दिसाक कितलीच बॅगां उखलची पडटा थंय व्हर ते परत गाडयेन घाल परत ती व्हर परत सोड आनी खाण्यार उखल ते बॅग इतले कोणाचे कितें सामान आसता कितले जड आसता तो भुरगो तो मनीस आपणाचे स्वताचे पळयना ओके तो मनीस आपणाचे स्वताचे कांय पळयना पोटाचे आनी तो दुसऱ्याक फुडें सरता हेल्प करपाक घे म्हणटा आनी त्या मनशाचे ते घामा कश्टाचे पयशे समज तर पावडर जाता जो पिठो जाता तेजो गोबर जाता जळोन जाल्यार म्हाका खंय तरी वायट दिसचें ना हांवें मेहनत केल्या लायफान म्हाका खबर आसा 100 रुपया 10 रुपया 20 रुपया कितले महत्व ते आनी इतले तूं कितें म्हणटा तो पयशांचो व्हॅल्यू करिना जाल्यार मागीर अशें जाता न्हू तुमकां एक गजाल सांगता
श्रीमंत जे ऑलरेडी बॉर्न श्रीमंत आसा न्हू तांकां न्हू सगळ्याचो व्हॅल्यू खबर आसता, मनशांचो सगळ्यांचो. सगळे न्हू थोडे आसता भितरले तशे एटिट्यूड आसता थोड्यांक आसना. पूण जे गरीब म्हाज्या असले मिडल क्लास फॅमिलीच्या मनशांक एव्हरी मंथ 1.5 लाख येवपाक लागलो न्हू तेजी छाती अशी जाता, बिहेवियर चेंज जाता. तो म्हाज्या फुडें कित्याक गेलो 4 व्हिलर घेवन, म्हाजी मर्सिडीज तेजी स्विफ्ट, म्हाजी पयली वचोंक जाय मागीर तेजी वचोंक जाय. अशे आमचे मिडल क्लास लोक जे अचानक तांकां पयशे येवंक लागले न्हू, मेहनतीचे न्हू आं, मेहनतीचे पयशे म्हणिना तुमकां. अचानक कोण पयशे दिवंक लागलो न्हू 5-5 हजार 10-10 हजार 1-1 लाख दिवंक लागलो न्हू तर तेंची मागीर मेंटॅलिटी अशी जाता, आपणाक बाबा आतां पयशे गावल्या, तेजी स्विफ्ट आपणाची मर्सिडीज, म्हाका पयलो फुडें वचोंक जाय, तेका न्हू. तशें आसता ते. सो कितले हा आतां कोणूय येता इतले भायर जे भुरगे काम करतात, मेहनत करता, आपणाच्या मम्मी डॅडी खातीर भायर गेल्यात, आवय बापायक पयस दवरून गेल्या, आं तेंचे पयशे समज एक रॉंग जाग्यार पडटा जाल्यार खंय तरी वायट दिसतलेच न्हू, सारकें न्हू. आनी म्हाका न्हू तुमकां एक गजाल सांगता. 10-12 दीस पयलीं न्हू सडनली म्हाका रातचे मोबायल दवरतालो, एडिटींग करतालो, टडाक करून युअर अकाउंट इज क्रेडिटेड ₹8,000 म्हणून येयले. हांवें म्हटलें मॅसेज चॅक केली आनी म्हाका ईमेल आसली ऑलरेडी, ब्रो आय वॉच युअर व्हिडिओज, लुसिफर वाज म्हणून नांवूय सांगता तुमकां, लुसिफर वाज. मॅसेज आसली थंय, ब्रो आय वॉच युअर व्हिडिओज आनी दीस इज अ अमावंट आय एम सेंडींग यू, तुका जाय तेका दी. ओके. आनी कोणाक दिवं, रिसंटली तुमकां खबर आसा कितें जालां तें, कशें सिच्युएशन जालां तें. कोणाक दिलें जाल्यारूय प्रॉब्लम, ना दिल्यारूय प्रॉब्लम. हांवें तेका न्हू खूब मेल घातल्यो, आय वॉन्ट टू रिटर्न यू द मनी म्हणून, पयशे तुका रिटर्न करता. मागीर म्हाजो भाव भायर आसा तेका हांवें विचारलें, बाबा हांव कितें करूं, हे मनशाक कशें दिवं, ह्या अकावंटान हांव कशें पयशे ट्रान्झॅक्शन रिटर्न करूं तेका. सो तेणी म्हटलें ते कसले तरी थंयसरले लोक खंय कितें करतात जाणा, म्हणजे दुसऱ्याक दिता, थर्ड पार्टी, तो पयशे मागीर तुका ट्रान्सफर करता. तर तेजे कडेन 0 ऑप्शन रीच आउट करपाक, म्हणजे तूं 0 गेलेच समज, चान्सूच ना. सो हांवें खूब लेवल बेस्ट ट्राय केलो तेका कॉन्टॅक्ट करपाक, घे म्हणून तेका मेल केल्यो. सडनली एक दीस म्हाका मॅसेज येता तेजी, ब्रो आय डोंट वॉन्ट दॅट मनी, तुजेच कडेन दवर, आय ट्रस्ट यू, खूब ट्रस्ट आहा म्हाका तुजें, कोणाक फुडें कोणाक दी, म्हणजे कोणाक फुडें हेल्प जाय पळय तेका दी. आतां जस्ट इमॅजीन गायज, हो लुसिफर वाज म्हाजो जो व्हिडिओ पळयताय न्हू जाल्यार म्हाका गरज नासली कोणाक सांगपाची, म्हाका जाय जाल्यार हांव वचून म्हाका कपडे घेवं शकता आसलो 8,000चे, सारकें न्हू. पूण हांवें करूंक ना, कित्याक पीपल बिलीव इन मी, पीपल ट्रस्ट मी. हांव लोकांचो ट्रस्ट तोडूं शकना. आनी तशेंच तर हे जाणटेन केल्लेले जाल्यार खंय तरी ती आयज बऱ्या हितून आसतली आसली. मेन म्हणटा ते कितें आसा तुमकां एक सांगता, आयज तो भुरगो असो धमक्यो दिता जाणटेक, त्या आईक बाबड्याक धमकी दिता, अशें करतलो तशें करतलो, तेका बोर्डिंगान घालात न्हू. हांव भायलो मनीस, हांव कितें बोर्डिंगान घालूं शकना, म्हाजेर कांयच रायट ना थंय. हांव फक्त सजेशन दिवं शकता की वच आनी तेका बोर्डिंगान घाल म्हणून. बोर्डिंगान तूं घाल न्हू तेका, तो बोर्डिंगान बरो शिकतलो, तो कितेंय आहा तें एटलिस्ट ते वायट संगती कडल्यान भायर सरतलो. आतां तो 7 वर्साचो, जेन्ना 15 वर्साचो जातलो तो भायर भोंवतलो, तेका मागीर फ्रेंड गावतले, मागीर तो ओडूंक चालू जातलो, पियोंक चालू जातलो. तशें जाल्लेलें नाका. ती जाणटी बाबडी, तिका म्हणून कितलें म्हणून गिन्यान. म्हाका तिचें हांव व्हिडिओ करचो नासलो, कालची व्हिडिओ करचे पडले कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजे भाव भायरसून कितले त्रास काडटा पळय ते. म्हाका व्हिडिओ धाडल्या म्हाज्या भावान, पळय म्हणून आपूण पळय हांगा एअरपोर्टार आहा पळय, हे पळय कितें केलें तें, आपूण पळय कितें करता, कितली बॉक्सां व्हरता पळय ती. म्हाका जाय जाल्यार तुमकां ही व्हिडिओ शेअर करूं शकता आसलो तेजी हांव, पूण हांव करूं शकना कित्याक तेज्या बाबड्याच्या कामार पोटार तेज्या हांव खोड मारतलो, मागीर तेज्या पोटार हांव खोड मारतलो ठोव करून. हांव म्हाज्या सेल्फाक खातीर, म्हणजे सेल्फिशनसा खातीर तेजी व्हिडिओ घातली जाल्यार हांव खंय तरी तेज्या पोटार खोड मारतलो. व्हिडिओ आमच्यो कितें हांगारूच पावना, त्यो भायरूय पावता, लंडन अमेरिकेक सगळ्याक पावता व्हिडिओज. अशें हे दीस, अशें ही लायफ. तिका कितें म्हणटा ते भुरग्याक तेणी म्हाजी तर ही मॅसेज पळयतात न्हू तुमी जाल्यार भुरग्यांक न्हू आतांच मातशें दारीर दवरूंक जाय. आतां हांव इतलो मस्ती करी खबर आहा, पयलीं खूब मस्ती करी, जावूं शकना पळय तितली. मम्मी डॅडी खूब त्रास केला हांवें खूब सारको. खंय तरी गिन्यान म्हाका देवान दिलें बेगीन की आयज हांव बऱ्या डायरेक्शनान आसा, अशें वायट हितून ना. म्हाजें इंटेन्शन सदींच बरें आसता, सदींच इंटेन्शन म्हाजें केन्ना वायट आसना कोणा बद्दल.
कोणाक हेल्प करूंक वयता ते बॅक फायर जाता. कित्याक म्हाका खूब जाण सांगतात तू कित्याक बाबा लोकांक हेल्प करता काय म्हणटा. तुझे लायफ पळय म्हणटा. सेव मनी फॉर युअर फ्युचर म्हणटा. सेव मनी फॉर युअर वेडिंग म्हणटा. कितली जाणां सांगता म्हाका वॉट टू डू ब्रो. माझे हेंच ना जालें. माझे रक्तानूच हेल्प करपाचें आसा लोकांक. म्हाका तर किडनी पासून मागी जाल्यार हांव काडून दितलो घे म्हणून. आसूं म्हणटलो कोण तरी म्हाज्या खातीर खंय तरी सर्वायव्ह करता म्हणटलो. म्हाजें नांव तरी घेतलो केन्ना खंय तरी. हांव मरोन गेलो एटलिस्ट म्हाजें नांव तरी घेतलो कोण ना रे तेज्या खातीर आयज आपूण जगता म्हणून. पण हे लोक जे आसा खबर आसा ते मिसयूज करता. सडनली तुजे कडेन तर इतलो लाखांनी पयसो येवंक लागलो न्हू जाल्यार तुजी मागीर ते कितें म्हणटा ते हे अलग एटिट्यूड अलग जाता. आतां म्हाजें तुमकां सांगता हांव युट्यूब चॅनल चलयता. म्हाका ह्या युट्यूब चॅनलाचेर समज 5-5 लाख म्हयन्याक येवंक लागले. तुम्ही म्हाका कॉमेंट करून सांगा म्हाजो बिहेवियर कसो आसतलो पळय तो चेंज जातलो काय ना. हांव तुका म्हाजी स्टोरी सांगता. सपोज म्हाका 5 लाख म्हयन्याक गावंक लागले न्हू. हांव हे 150 रुपयाचे टी शर्ट घालतलो. हे आतां हांवें घातलो हे 150 रुपयाचे 100 रुपयाचे टी शर्ट 500 रुपयाची शॉर्ट बॅग. हांव हे घालतलो का हांव बरे जाग्यार वयतलो आनी म्हाज्या जिवाक बरे कपडे मोडटलो. अंकिताक बरे कपडे दितलो. तेका बरी सुविधा दितलो. तेजें घर जे तेजे हे आहा ते बरें करतलो. रिपेरिंग करतलो. की हांव व्हरोन ते फायर क्रॅकर्स फोडटलो. धुवर करतलो. पयशांचें पाणी करतलो. ड्रग्स फोडटलो जावं सोरो पियतलो. तुमी कॉमेंट करून म्हाका सांगा. म्हाजो तर बिहेवियर तुमकां खबर आसा न्हू. तुमी आतां म्हाजे एवरीडे व्हिडिओज पळयता जाल्यार हांव कितें करपाचें तें तुमी सांगा म्हाका. एवरीबडी हॅव देअर ओन मेंटॅलिटी. म्हाका थंय न्हू कालच्या व्हिडिओचेर एक कॉमेंट येयला की ती जाणटी रायट म्हणून तेणी सामान व्हरोन दिलें पळय तें रायट म्हणटा ती सामान व्हरोन दिलें तें. थंय कॉमेंट मारला म्हाका बिस्कीट तेणी शॉपार दिलें म्हणून तें बरें केलें खंय. त्या जाग्यार फायर क्रॅकर व्हरोन दिवंक ना तेणी रिटर्न. ते उजो पेटोवपाचें सामान दिवंक ना. खावपाचें सामान दिलें तेणी. उजो पेटोवपाचें तें दिवंक ना. उजो पेटयता पळय तें बरें सामान. अकॉर्डिंग टू यू जे कोणी कॉमेंट मारला पळय अकॉर्डिंग टू यू फायर क्रॅकर्स आर गुड. बट ज्या खाणाचे हांवें तेजे टिफिनाचे हांवें बंदोबस्त केल्ले न्हू. हांवें चुरचुरे केले कोणाचे. म्हाजे कमी केले. म्हाजे तर तुमी व्हिडिओज पळयता न्हू. तो मनशाक सांगता कॉमेंट मारला पळय तेजो कॉमेंट हांव हांगा घालूं शकता आसलो. आसूं म्हटल्यान घालूंक ना. तूं तर म्हाजी व्हिडिओ पळयता न्हू जाल्यार तूं म्हाज्या फाटल्या व्हिडिओनी पळय चवथीच्या. हांव थंय चवथीक घरान पेंट मारी. म्हाका जाय जाल्यार 1000 रुपया दिवन कोणाक हाडून थंय घरान पेंट मारूं शकता आसलो. हांवें तें करूंक ना. कित्याक ते 1000 रुपया घेवन हांव थंय गेलो तेका कडद धान्य दिवपाक. तेका हे दिवपाक दिलें बिस्कीट कितें खावंक तूं स्कुलाक घेवन वयतलो टिफिनान म्हणून. आतां तुमी सांगा हांव खंय तरी रायट आसा रॉंग आहा पळय तो. हें तुमकां म्हाका सांगूंक जाय आसलें आयज. म्हाजें इंटेन्शन कितें रॉंग ना कोणा बद्दल. आय लव यू गायज. आनी म्हाजे युट्यूब फॅमिली आसा तांकां हांव खूब जीव घालता. मोग करता सारको. म्हाका आयज न्हू आतां सद्या जाल्लेली आसा सकाळची 10 जाल्लेली आसा. आनी आतां म्हाका शूट आहा वेब सिरीज तुमकां सांगलेलो पळय. आनी त्या शूटा बद्दल हांव कांय हेजेर घालूं शकना. म्हाका स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट बरोवन घेतला. स्टोरी घालूं शकना. इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट घालूं शकना. फ्रेंडांक कितें शेअर करूं शकना. आनी युट्यूब हो युट्यूब हेतून हांव जाल्यार घालूच शकना. मेन वायल जेन्ना पिक्चर रिलीज जातले कितें जातलें तेन्ना मागीर तुमकां सांगूं शकता न्हू बाबा अमकें म्हणून. सद्या मागीर म्हाका नाल्यार जे म्हाजे शूटाचे पयशे आसा ते म्हाजे अडकोन उरतले आनी कोणाक हेल्प करूंक पावतलो तें ना. आतां म्हाजें एक इंटेन्शन कितें आसलें जाणा म्हाका ऑर्फनेजान वचूंक जाय. ओल्ड एज होमान. थंय एक आहा म्हाज्या मनान एक आसा तें करूंक सोदता हांव. आनी म्हाजे कडेन न्हू 2 जाणांचे पयशे पेंडींग पडलेले आसा म्हाजे कडेन. कोणी धाडलेले म्हाका हेल्प कर म्हणून. थोड्या लोकांक न्हू व्हिडिओचेर आमचें नांव घेवपाक आवडना. प्लीज डोंट टेक माय नेम म्हणटा. आपणाक लॉस दिसता आनी आपणाक आनी अमकें दिता आमकां तशें दिसता. आनी थोड्यांचें इंटेन्शन अशें आसता न्हू की ह्या हातींतल्यान हेल्प केलेले ह्या हातीक कळोंक जायना. तशें थोडे त्या इंटेन्शनाचे आसता. थोडे करता. बाबा दिस चॅनल इज नॉट अबाउट क्रिमिनल्स. दिस चॅनल इज नॉट अबाउट टू कितें म्हणटा ते डिमोटिवेट एनीवन. म्हाजें बॅकग्रावंड म्हाजें फ्युचर म्हाजो फाटलो हें पळोवंक म्हाजो युट्यूब आख्खो पास्ट पळोवंक वचत न्हू हांवें केन्नाच कोणाक रॉंग इंटेन्शनान व्हिडिओज हे करूंक ना. सगळ्यांक बरेंच करपाक हांव फुडें सरला. म्हाज्या व्हिडिओनी कोणाक येवपाक लज दिसता जाल्यार आय डोंट केअर. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम विथ दॅट. म्हाज्या व्हिडिओन कोणाक नांव घेवपाक नाका कितें म्हाका कांयच फरक पडना. हांव जसो आसा तसो आसा आनी आय वील डेफिनेटली गोना हेल्प ईच एंड एवरीबडी. कितेंय जावं म्हाज्या वांगडा तें बॅक फायर जाता जाणा हांव. म्हाजें बरेपण लोकांक पचत ना जाल्यार कोणाकूच पचना. कोणाक बरें करपाक फुडें सरलो जाल्यार
तो मनीस वयल्यान फाटल्यान बारा मारतलो तेजे घेवन बसत जाल्यार हांव दुसऱ्याक हेल्प करचो ना. एक फॅमिली तुमकां सांगता, आयज हांवें समज एक फॅमिलीची हेल्प केली आनी ती फॅमिली समज खंय तरी म्हाकाच बोटां दाखयता म्हणटा तुमकां तूं येव असो तूं असो तूं तसो, जाल्यार एके फॅमिली खातीर न्हू लोक 10 जाणांक बऱ्या लोकांक न्हू हेल्प करपाक फुडें सरचे ना. म्हणटले कितें अरे फाटले पयले मरे तेज्या वांगडा कितें जालें तें आतां आमी दुसऱ्यांक हेल्प करया नाका. म्हाजें इंटेन्शन तशें ना, हांव करतलो हेल्प. चला आतां हांव कितें च्या बीन पियाता, भूक लागल्या म्हाका. आयज कांय जेवंक ना न्हू सॉरी ब्रेकफास्ट काय करूंक ना. आतां कितें करता ब्रेकफास्टचो. उजाला चला गया. राहुल इसकी गर्लफ्रेंड है कौन? सुहाना. कौन सा रे? सुहाना गरम मसाला. सबको मालूम था इसके बारे में? सबको मालूम है. किसको किसको हमारे उधर कौन कौन रहता है सबको है? और तेरे को? मेरे को तो पता ही है. ये तो स्कूल में बहुत गंदी गंदी काम करता है. कौन? कौन क्या बोला था पता है? पिंक चड्डी. कौन बुलाते हैं? सब हमारे उधर कौन कौन रहते हैं ना सब लोग पिंक चड्डी बुलाते हैं. इसको पिंक चड्डी. अरे कितें करताय रे? सो गायज ही आमी बेळगांवसून ट्यूबलायट हाडलेली पळय ती कितें आहा आतां आमी ह्या रूमान ब्लॉक करता न्हू, मातशी लायट चड ब्रायट पडूंक जाय म्हणून हो थंय लायता दाखय गो वयर. हो तो बल्ब आहा पळय त्या जाग्यार लायता. बल्ब काडटा आनी ही ट्यूबलायट घालता सो चड फोकस पडना म्हणून. तू ट्यूबलाइट लावपाक जाना? थॉमस सिल्वा एडिसन की रोशनी हम सबके ऊपर पड़े इसलिए थॉमस सिल्वा एडिसन. तारी जमीन पर देखा होगा ना आप लोगों ने, वही है. दो निकाल के तेरी गाड़ी पे भी लगा दो, एकदम चमकदार गाड़ी बनेगी तेरी. सावन की आवय. जाके सो जा. लोक पळयतूच रावतले आवय ट्यूबलायटीची गाडी वयता. वाव वाव हीच न्हू ती कितें ते बिजलेचो पावर तशी ती मागीर तू म्हण येस माझ्या न्यू मॉडिफिकेशन बाबा ट्यूबलाइट एडिशन. बिजलेचो पावर तो बिजलेचो पावर बिजलेचो न्हू बिजलेचो पावर बिजलेचो न्हू. सो गायज फायनली हांव घरा कडेन पावलेलो आसा आनी अंकिता गेला रांदपाक. म्हाका सारकी सॉलीड टणटणीत भूक लागलेली आसा आनी फ्रिजीन एप्पल आहा. एप्पल आमकां न्हू वैशाली दिदीन दिल्लेले, चवथी कडेन तेंगेर खूब एप्पल हाडलेले म्हणटाली ती. खूब दिले तेणी म्हाका हेजे ते मोठे सारके एप्पल. सो हांव ते रातचे केन्ना एक एक काडून खाता. सो 2 उरलेले आतां, एक खाता हांव बसोन. मज्जा येतली सारकी. बरें कट करता बरो मीठ बीठ घालता आनी खाता धरून मज्जेन आनी व्हिडिओ एडिटींग करपाक बसता. तुमकां खबर आसा न्हू जे यूट्यूब फॅमिलीचे आमचे यूट्यूबर्स कोण आसा आनी व्हिडिओ पळयता तांकां खबर आसतली कितलो टायम लागता व्हिडिओ एडिटींग करपाक, वोकल्स हे करपाक, फाटले बॅकग्रावंड हे करपाक, खूब कितें कितें आसा. सो इट टेक्स टायम. आनी या कितें म्हणटा ते आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करा आनी सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. आनी व्हेरी सून आमी आउटडोर कुकींग करपाचें आसा. सो आयज एक्चुली आमी करपाची आसली पूण जालें कितें जाणा व्हडलो पावस पडलो. सो आनी फाल्यां म्हाका शूट आसा. फाल्यां एक्चुली न्हू म्हाका म्हाजे यूट्यूब फॅमिली आसा एलेक्सेंड्रा. सो तेंगेर न्हू म्हापसा सायबीण आसली, म्हाका इन्विटेशन येयल्लेलें पूण कितें आसा हांव शुअर ना. त्या कडेन मागता म्हाका वचोंक मेळ्ळ्या पुरो म्हणून, कित्याक शूट चालू आसा न्हू, शूटाक वयचो पडटा आनी अचानक मागीर टायम जालो जाल्यार हांव वचोंक पावचो ना. आनी शी इज लायक वेटींग फॉर मी. म्हाका म्हणटाले तूं येयना जाल्यार आय वील नॉट टॉक टू यू. सो पळयता देवा कडेन मागता पावल्या पुरो म्हणून हांव थंयसर बेगीन. आनी या दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्रायब आनी मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन. टिल देन बाय बाय, टाटा, गुड बाय. हांवें चिंतलां इंटरनेट कनेक्शन घेवंक जाय म्हणून हांगासर खूब टायम लागता व्हिडिओ अपलोड करपाक. म्हाका 5 जायसर बसचें पडटा व्हिडिओ अपलोड करीसर. मोबायलाचें नॅटवर्क आमचें तुमी जाणा न्हू जियोचो कुटू 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 कुटू. तुमी सजेस्ट करा घेवंक की नाका पळय तें. इम्पॉर्टंट आहा म्हाका. यूट्यूबर न्हू मातशें इम्पॉर्टंट आसता. नॅटवर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. चला बाय बाय, गुड नायट.